सगळ्यांक नमस्कार. आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनलाक पुरा जनाक स्वागत. आम्ही एक नवे सिरीज स्टार्ट करता आसाची टेस्ट ऑफ मंजेश्वर म्हण सांगून अंत भितरी आमगेले मंजेश्वरचे आमगेले पुरा जनान मस्त जनान कोण कोणा इंट्रस्ट आस पळय तांणी पुरा जनान केलेले रुची रुची रांदप अंत भितर तुम्ही पळोवं. आज आम्ही फर्स्ट हांगा आमगेले मंजेश्वरचे आचार्य मठा भितर आयल्याची हांगा आमी हांगाच मालगड जावन आशिल्ले. आम्ही माव म्हणचे मावेले आताची रुची कशी म्हण सांगून आम्ही वचून पळोवया. ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಠಾचे जावन आशिल्ले हांकां मंजेश्वर गांवां भितरी त्या टायमारी आचार विचार सांगच्याक वर्गा आचार्य कोणय ना म्हूण सांगून देवदर्शनारी हांगान राबयलेली खंय. तशीची देवदर्शनारी हांगा आचार्य मठांतू तांकां अनुग्रह करून दिल्लो खंय हो हनुमंतू. सुमार 200 वर्सां पोरनो मठ हो. हे हनुमंताक पांय पडूं आमी आचार्य मठा भितर वचा. आता मी आचार्य मठांत आयल्यांचे हांगा आचार्य मठांत मालगड मनीस जावन आशिल्ले हांगाचे मालगड जावन आशिल्ले श्रीधर आचार्य दिवंगत श्रीधर आचार्य हांगेल धर्मपत्नी श्रीमती यशोदा आचार्य हे हांव तुमकां इंट्रोडक्शनाक सांगचें जाल्यार आमकां सगळे गांवचे जनांक व्हड्डा आशा पुरो सान्ना आशा पुरो पुरा जनांकय माव माव म्हणचे पुरा जनांनी म्हळ्यार हांगा आशिल्ले चेडुवान आचार्य मठांत आशिल्ले तांगेल फॅमिलीची चेडुवां हांकां पुरा जनांकय ही मालगडी माव तशें देखून तांणी माव माव म्हूण सांगून आमी पुरा जनांनी माव म्हणचे. मिगेल जनरेशनाचे माव म्हणचे. मिगेल नेक्स्ट मिगेल चेडुवानय मावेक माव म्हणून म्हणचे. तशें माव भारी लायक रांदप करता. फुडले हात तो कितलीकी वर्स कितलीकी जनांक रांदप करून घालेले हात आतां प्रायेचे आधिक्य कारणात थोडे थोडे विसरचे न्ही पुरो आस त्या वाडना पुरा जन आशिल्ल्याची मुखारसून आमकांय जावचेची. तशें आतां मावेले एक लायक एक कसले एक फुडले एक रुची एक पळोवका म्हण आमी मावेला रिक्वेस्ट करतना मावेन सांगलें जायत हांव करून दाखयत तुमकां म्हाका मदें मदें विसरता म्हणून. ओडना मावे म्हणून आज आमकां आपयलां हांगा. तशें आमी आतां हांगा येवन आतां मावे लोटो वासरे वचून आमकां करून दाखयत ना आज कसं करता कसं करता टोमॅटोचे कसं की टोमॅटो करता म्हळ्यार कसं तें पंचामृत टोमॅटोचे पंचामृत आता ते टोमॅटो पंचामृत मावेन पुरा तयार करून दवरला काय आम्ही वासरे वचून करया जायना मावे एक कितले जनांक खावत तितले पुरये 5 जाणां खावत ते टोमॅटो सपूर शिंदून घेवच्यो न्हू. वय 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 साधारण ते आता कितले टोमॅटो घाला तू अंत भितर 10 टोमॅटो 10 टोमॅटो सपूर शिंदून घेवचे. आता टोमॅटो शिंदून गेलो आणि कसं घालू सका ताका तण मिरसांग तण आणि कसं नाही आणि हे पिट्टी केलें नलकट पिट्टी केलेलो ओके आणि कसं नाही गोड तवळांग मावेन पुरा रेडी करून दवरला नलकडलो भाजून पिट्टी करून दवरला गोड करडून दवरला गोड करडून दवरला शिंदून दवरला आणि तर्ण मिरसांगांक शिंदून दवरला. साधारण कितले तर्ण मिरसांग घाला तो 10 टोमॅटो 8 तर्ण मिरसांग तिकी जाव का मागीर जाव का मिरसांग पिट्टी घालत मागीर करता मिरसांगे पिट्टी घालत. ओके आता इतले बघ पुरो इन्ग्रेडियंट रेडी जावन करून दवरला हांगा मावेन. आता आमी नेक्स्ट कशी करचे म्हणून गॅसा लावचे. आता मावे आता नारळाला तेल घालतस ना एक 4 चमचे घाल का घालचे 4 चमचे नारळाला तेल ना आता तेल उंडे तर फंड दवरया ना सासम 1 चमचे सासम ना मेथीची मेथी हे पटपट येतात मेथी घालची. आता सासम पटपट येतस मेथी एक 4 चमचे मेथी ना मेथी घाल आता मेथी पटापट जाताना करबेव आता कसं
सकलचे तन होय घाल पण छान घ्यायचं होय ठीक आहे होय भाजू का एक टाइमार कितली जण आशिल्लीच माव्यांक वासरेन तुम्ही पुढे करताना एक 30-25 जण असे गेल्यार तुम्ही वाटेक जावन येता होय वासूवर 25-30 जणांक रांदप करून घालचे आशिल्ले मावेन होय होय फॅक्टरी शियांगा सकाळ दुपार रात्री आम्ही हांगा वाटरा आशिल्ली ती आमी खान आसतना पळयला हांगा सगळो दिवस वासरे सुकून रान्नी उज्जो वासरे सुकून दुवर गॅस नाशिल तेच ना गॅस ना वय सगळो दिस वासरे सुकून दुवर येतच आम्ही म्हणचे आचार्य म्हणटा आम्ही तर कसं की जातच म्हणून आता न्ही आता टोमॅटो घालचो ಹಂಗೆ ಮಠ ಎತ್ತನ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಮಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯ ಹುಡ್ಗಾಸ್ತೇವ್ಚೆ ಹಂಗೆ ಮಠ ಆಮೇಲೆ ತರ ಹನ್ನಂಗ 2-3 जण जाऊ जावो तांगेल चेरडूव लागीं वाटरा आम्ही आशिल्लीची आम्ही गेले प्राय चेरडूव आशिल्लींची हांगा आम्ही न्ही तांणी गम्मत खेळचे आनी व्हड मठ मस्त कूड वैरी सकल ते येड्यांत निपोन बशे कुडांत न्ही पुराय ते पुरा बाल्य हुಡ್ಗ ಸತ್ತ ಹಂಗೆತನ ಮಾವೇಲೇಚಿ ಧಕ್ಲಿ ಜಾವ ದಿವಂಗತ ಬೇಬಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಂಗೆಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ ಕೈಯೆ ಟೊಮೆಟೊ पंचामृत आचार्य मठां भितरी पूरीक भारी फेमस कये शिजून आयले मीठ घालचे आणि गोड कळटा गोड होय सम गोड धरता ताका होय होय कितले घालता झाले आता वापस मिक्स करून घेवचे होय 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 आणि आपण दांकून दवरता की गोड पातळ जावता होय 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 चिके दांकू का चिके जाय फिरो दांकू का की ओपन असो चिके गोड घाला उद्दा सोडले ते उद्दाची कॅट टुका की होय होय चिक्या टोका उद्दा हे आता भाजिल्ले घालचे नेलकटले होय घालचे हा घाल आणि चालचे पुरंबळे लायक पोळबोळे इतलेच जाले आणि कसले ना आता ना मिरसांग पिठी जावं कला घाले तर हा तिक सांडून जाय मिरसांग आता एक तिक सांडून म्हणून थोडी मिरसांग पिठी जाय जाल्यार पळोवन घालचे आता मीठ आहे तशीची पळोवन जाय जाल्यार घालचे ना मीठ नाका वय नाही पळोवन जाय जाल्यार आता या टायमार घाल का नव्हे ಹಂಗೆ ರಂದ ಕತ್ಕತೇವ್ಚ ಸೂರ್ಜಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜೆ ಗೋಡನಿ ಪೂರ ಮೆಲ್ಟ್ ಜವನತ್ ಪಡಲ್ಲ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಯ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ಹಂಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ पुडदुकून ಅವು नक म्हणटस मायसून आयकनाची दोगांनाय कुडसून उनी पुरी लाटून तोळू सुरू केला हांगा आतां म्हाका पुरी खावून पेटयता कितकी ये उनवणची पुरी उनवणची पंचामृत खाऊन पड कशाला एक प्लेट तू एक खाता एक पुरी तू खा एक पुरी हांव खाता दे मावेल स्पेशल पंचामृत रेडी जाला हांगा टोमॅटो पंचामृत कशें जाला म्हूण पळया आमी लायक जाला तिखसाणी मिठसाणी आणि तामसाणी बहुशा त्या खातीर आसतलें पंचामृत म्हूण नांव आनी ते नलकडलाचे एक फ्लेवर लायक हायलायट जाता असं सुपर टेस्ट पुरीक लायक कॉम्बिनेशन एक नवेच एक डिश हांव खावच्याची भारी लायक जाला त्या गोडसाणी ते तशी गोडसाणी तशीची आणि ते वापस दोन्ही पण थोडी मिरसांगी पिठी घालपड्याची ताजे निमित्त भारी एक टेस्ट जाला लाईट तिखसाणी असं सो सुपर टेस्टी तुम्ही पूर्ण जन करून पळयाची आणि तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शन आम्ही तरी शेअर करायची आणि मुगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक पुरा जन लगी सांग्याची तसं सिंपल डिशेस आमगेले चॅनलार आम्ही मस्त घालता वताची
तर आम्ही आचार्य मठ आम्ही तर ते दोन आम्ही पळयल्यांगा मावे नमकल्वा भारी लायक रंदप करून दिल्ले आता हंगे घरकड कोण कोण असते म्हळ्यार हांगाची मावेल धुवडी अनुराधा प्रभू आणि मावेल सून वेदमूर्ती पुरुषोत्तम आचार्याले धर्मपत्नी जावन आशिल्ले सुमती आचार्य आणि हांगाची धूव मंगला प्रभू हांनी आसचे हांगाचे मेन स्टार जावन आशिल्ले आचार्य मामू म्हळ्यार पुरुषोत्तम आचार्य मामू तांणी देवस्थाना चमकल्यांची तशी आमी इतली वेळ राखलीची तांकां आमगेले विडियो इनवॉल्व करया म्हणून तांणी बारी बिजी आसाची म्हगेले प्रति एक विडियो हांव देवस्थाना बग्गे शापुरो खंयचेय विडियो काडल्यार म्हाका फुल मॉरल सपोर्ट दिवचे आनी पुरो जनांनी तशें आचार्य मम्माल बग्गे सांगता म्हूण ना तांणी म्हाका प्रति एकाक सपोर्ट दिताची खंय म्हाका गत्यशील कडेन टिप्स दिताची तांगेल कसले तांत भितरी रोल आस म्हणून जाल्यार तांणी कसले सांगचेस म्हणून जाल्यार कसले म्हाका अड्डी सांगना नातिले तांणी म्हाका विडियोज करून हेल्प करताची तशें करून पुरा जनाकय आचार्य मठांतूर पुरा जनाकय धन्यवाद.